प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा आम्ही सगळ्या सृष्टी संगी, तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी भरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. मगळ भावना भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तीकनो मंगळाराच्या ह्या दिसा सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिढी निमती पुंतळ बंद आसा देखून सांजुदाच्या सर भक्ती खातीर हे मिसाचें बलिदान पेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भात तुमचे खातीर, फिरगजकारां खातीर, कुटुंबादारां खातीर, भक्तीकां खातीर, परगांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर, पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, कस्तानस्तांक वळख जाल्ल्या खातीर विशेश करून मागतले हांव. हे संदर्भार अर्गा आनी ते सांपसूद मिस्तिता फबी आनी जेसी मेंडोन सादो कतार अर्गा मिस्तिता प्रेमा पिंटो मस्कत कुटुंबांत देवादीन जाल्या संध्याच्या मिस्तिता प्रेमा पिंटो मस्कत प्रत्येक आरजे पिंटो आनी कुटुंबाच्या प्रत्येक ते सांपसूद मिस्तितात वचपे देवादीन शैली दांतीस हेच्या म्हयन्या सुडास कडून मीस दिसता फिलिक्स नरोना आनी कुटाम कलिना मुंबई देवदीन जॉस्पिन रेसा म्हयन्या उडास कडून मीस दिता हिल्डा पिरेर आनी कुटाम बेंगलुरू बाळेहण्णूरू अर्गा मीस दिता रेश्मा रोनाल्ड फर्नांडीस कुंदापूर फिलिप आचार्य देपसूत मीस दिता आर पिंटो बेंगलुरू देवदीन टाइटस नोर्बट फ्रायस मिरस उडास काढून मिस्तिता डोनाल्ड सिक्वेर आनी कुटाम मुंबई लभलेल्या सर बरेपणाक अर्गां सावन मिस्तिता लायरा एमिली फेर्नांडीस हाच्या जल्मदीस संदर्भी अर्गां मिस्तिता लुएला फेर्नांडीस मदर तेरेसा वडो पक्षिकेरे देवदीन सिरिल फर्नांडीस आत्म्या मिस्तिता लुएला फर्नांडीस आनी कुटाम मदर तेरेसा वडो पक्षिकेरे देवदीन मॅक्सिम जॉर्ज कुएल्लो हाच्या आत्म्या मिस्तिता ग्रेटा कुएल आनी कुटाम कुलशेखर मंगळूरू अर्गा मिस्तिता लिनेट लोबानी कुटामो बेंगलुरू ऐशर एंटोनियो कुटिनो हाच्या 4 वर्सांच्या भुरग्याक किमो थेरपी जावन आसा ताच्या बऱ्या भलायके पासून मिस्तिता अल्विना आनी आविल बेल्लोरू तांचे रिते बसून मागया आमासो मेस्तां बसून मागया जे कोणा मागता बसयलां सुडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ती तुझ्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभेच्या 2 महा खांब्यांची पिल्लरांची परब आचरण करता. ते जावन आसात भगवंत पेद्रू आनी पावलो हांची परब आज पवित्र सभा आचरण करच्या वक्ता. पेद्रू जावन आसा पवित्र सभेचो प्रथम पापसेब आनी पावलो जावन आसा पवित्र सभेचो प्रथम धर्मदूत जंतिलाचो अपोस्तल म्हण नांवाडलेलो सांत पावलो आज पवित्र सभेचे 2 बळवत खांबे जावन आसात. आज ह्या महान संतांचो उडास करतना पवित्र सभा ह्या 2 महासंतांचेर ह्या खांब्यांचेर उबी आसा.
पेद्रू पवित्र सभे खातीर भावार्था खातीर आपलो जीव समर्पिता. पौलोय पवित्र सभे खातीर सुम्या खातीर आपलो जीव तो समर्पिता. दोगी सांत रोमांत मार्तिराचे मरण पवित्र सभेची बुन्याद घट केल्ले थीर केल्ले महान सांत. आज तांची देख घेताना आमी तसल्याच भावार्थान वागूंक क्रिस्ता खातीर आपल्याची जिवाचे त्याग करूंक सुवार्थ खातीर आपल्या जिवाचे समर्पण करूंक आनी पवित्र सभा बांदून हाडूंक जय पुरती सकत करपा बेसांव जेजू क्रिस्त ह्या आमच्या संत मुखांत्र आमकां फोव करून दी म्हण मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. इतर काळ सामानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धन सांगाता म्हणया. हांव पदकी सर्पद्वेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे वसोर सांगता. मनांची तुंटणानुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पदकां केल्यात. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बडोड अपराध ह्या पासून बघ सदां संवकार मरये सगळ्या आदूत आनी भक्तांनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा 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 देवा गुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्पोर देवं सर्गींच्या रायं सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दंप्या आमच्या आमच्या गरजां खातीर त्या सोंगाती विशेष करून मागया. जे कोणा मागतना बसयला सुगडास काडया तांच्या पासून आमी मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भौमगाळ बापा भगवन पेद्रू आनी पावलू तुझ्या धर्मदुतांची दबाजीक परब संभ्रमून आमी आज संतोषान एकठांय जाल्या. तांच्या मणियर्पणाच्या पवित्र वावुरा वरवीं पवित्र सभेच्या सुरवेक भवार्थाचे देणे तुवें तिका फोव केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वान पाळूंक तुमचो आमकां घटाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्या वेळार ते हेरोद्रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केलें. जुवांवच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानवली तें पळोवन पेद्रुकी धरूंक तो फुडें सरलो. हें बेकामीर उंड्याच्या परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धर्ण बंदेन घालो आनी ताचो पारो करूंक सोग सिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोका हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशें बंदेन बंदोबस्तेर आसतना ताजे पासत पवित्र सभेचे मागणे खळनासतना देवा हुजीर सडत आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोका हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पारागारां मदें न्हिदोन आसलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवट्या सरसेन पारे राखण करनासले. अशें आसता एकाचच्याने ताणें बगलेक सर्वेस्परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडान उजवाड पावलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक थापुडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, ऊठ वेगी ऊठ. तितल्यार ताज्या हातांतल्यो सांकळी निकलोवन पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजो कमर बांद आनी तुजो वांडो घाल. पेद्रोन तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगोर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताज्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजल म्हूण तो नेणासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेन तेंकूंक आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्या सरसीन पावले. तो दारवटो आपापीस तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एका गल्लेंतल्यान ते उतरलेलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोशा. सगळ्या आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळ ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो. तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टांवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सांत पावलोन तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पात्रांतले वाचप. प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बाली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेल लागीं पावला. म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला. म्हजो भवर्त हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुसुमीदार म्हणटा तो सोमी त्या
इमान्य दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रे गूण असलेल्या सोमेस्तांगी तो दितलो. सुमी म्हजे बगलेनीस रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिल्ली. देखून जातीच्यांनी काण दिशे म्हजे मरिपा सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाल्ली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जाल्लो. सर्व वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शाबेतवन पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचे उतार हे देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. पिद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरून सचेना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजू सेजारिया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतात येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या सेसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान तर्जुआ म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुताक, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याचो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, आज पवित्र सभा भगवंत पेद्रू आनी पावलूची परब आचरण करता. हे दोगी महान संत पवित्र सभेचे दोग बळवंत कांबे. पेद्रू विशांत आमी जाणाव, जेजूच्या परगट मिसां वेळार जेजूक बळान संगत दिल्लो पेद्रू. 12 जाणां आपोस्तलांत पयलें स्थान घेतिल्लो पेद्रू. 12 जाणां आपोस्तलांचो मुखेली पेद्रू आनी जेजूक तो मोगा असो. कित्याक ते पेद्रू थंय सत आसलें, ते पेद्रू थंय जाणवाय आसली, ते पेद्रू थंय जेजूचो मोग आसलो, ते पेद्रू थंय जेजू खातीर धैर्य आसलें. देखून पेद्रू चड मोगा आसो. जेजू परगट मिसांव सुरू करतना 12 जाणां सिसांक आपयलेल्या त्या वखदार पेद्रूक ताणें पयलें आपयलें. पेद्रू प्रायंत एक मालगडो मनीस, संवसारी जिवीत असो जायतो अनुभव आशिल्लो मनीस, जिविताची धांवन धांवन थकल्लो मनीस. गलिलियाच्या त्या सरोवरांत मासली पागून आपलो दीस सरतलो आनी मासची पागची ताची व्याप्त तो आटोपन आसलेलो. गलिलिया सरोवरांत बाबा आंद्रे सांगाता मासली पागून आसतना सोम्यान ताका आपयलो, पेद्रू योनाच्या पुता आनी हे म्हजो पाटलाव कर.
पेद्रू सट्टकन बायसून गेलो जेजूच्या फाटल्यान आनी जेजून म्हळें ह्या फुडा तूं मनशाचो पागी जातलोय येदोळ पर्यंत तूं त्या दर्यांत ती मासली धर नासलोय कांट्यांची काटला मासली तूं धर नासलोय आनी ह्या फुडा हांव तुका मनशाचो पागी करतलो जेरुसलेमाक गलिलिया गेल्ले भोवंक गेल्ले पिकनिकाक गेल्ले टुराक गेल्ले यात्रेक पयणाक गेल्ले थंयसर ह्या पेद्रूच्या मासलेचो तो स्वाद साकून पळयलेलो आसा कांट्यांची ती मासली सगळी बाजून थंयसर दिल्यार वेळार पेद्रूचो उडास आमकां थंयसर येता हिस्स मासली तो धर नासलो पेद्रू सगळें तेजें जिवीत ही मासली तर ताणें सरलें आनी संदर्भार जेजू म्हणटा ह्या फुडें तो मनशाक पागतलोय आनी जेजूचो सीस जाल्या उपरांत पेद्रू जेजूच्या लागीं 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 चड आनी चड जालो देखून चडावत जेजून सवाल विचारतना पेद्रूक ताणें उल्लेखून विचारचें आसलें हेचे सुवातेंत पळयलें आमी जेजू थोडी सवालां सिसांक करता लोक कोण म्हूण हांव म्हणटा लोक ते आनी थोडे म्हणटा तूं एलिया तूं प्रवादी तूं जेरेमिया तूं प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात ओके सदुसेव कितें म्हणटात शास्त्री कितें म्हणटात फरिजेव कितें म्हणटात आनी जुदेव कितें म्हणटात अशें जेजू जायते ताचे विशांत कितें म्हणटात म्हणलें तो सवालां करन सिसालाची अभिप्राय घेतालो आनी ह्या वेळार तांणी सिसांनी तवळ वेळा काळा सरी जावन त्यो जापी दिल्यो जेजूक त्या जापींत समाधान म्हूण वगोवना कित्याक जेजू कोण म्हूण बरें तो जाण आसलो आनी ती जाप ताका तांचे तान येवंक नातली ह्या संदर्भार पेद्रू लागीं जेजू विचारता हांव कोण म्हूण म्हणटात आनी पेद्रू म्हणटा तूं जावन आसाय जिव्या देवाचो पूत पळया हें सत आनी हें सत पेद्रू उगडापें करता हांगासर कित्याक पेद्रू 7 जाणां आसलो मनीस देखून जेजू कितें म्हणटा पेद्रू हें तुका कळीत केल्लें खंयच्याय मनशांनी खंयच्याय जाण्याऱ्यांनी न्ही बगार पवित्रात्म्यान कित्याक पवित्रात्मो तुजे सवें आसा देखून पेद्रू तो म्हणटा तूं जावन आसाय खडाप पेद्रू म्हळ्यार पेत्रूस म्हळ्यार फातोर वा कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभाव बांदतलो पातळाचे दारवटे तिचे जैतून सकचे नांत जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातालें आनी जे कितें तूं संवसारी सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातालें पळया वापरपाचें म्हणजे सर्गा संवसाराची छावी पेद्रूच्या हातान जेजू दिता आनी म्हणटा हर एका मनशा सर्गी वचाक तूं कारण जातलोय हर एक मनीस तुज्या मारिफात सर्गीच्या राजा भितर सरतले आनी त्या सर्गीच्या दाराचो त्या सर्गीच्या राजाच्या दारवटो आनी ताच्यो सावयो तुज्यो जातल्यो वर्तें भाग पेद्रू फावो जालें थोड्या तेंपा उपरांत जेजू म्हणलें आसा वाटेन चलोवन वेताना 12 जाण शिस्त थंयसर आसले आनी जेजू उल्लेख करून म्हणटा पेद्रू जॉनाच्या पुता तूं म्हजो मोकरताय मू आनी पेद्रू म्हणटा वय सोमी हांव तुजो मोग करतां परत जेजू सवाल विचारता पेद्रू जॉनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मू वय सोमी हांव तुजो मोग करतां तिसरे फावटी तेंचो सवाल त्याच मनशा लागीं जेजू परत विचारता पेद्रू जॉनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मू तिसरे फावटी विचारतना पेद्रू कितें गी आपणा भितर बघता हांवें कितें गी सूख जाप दिली देखून पेद्रू इल्लीशी जाप बदलिता तो म्हणटा वय सोमी हांव तुजो मोग करतां वय सोमी हांव तुजो मोग करतां हांव 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 आतां पेद्रू इल्लें बदलिता आनी म्हणटा वय सोम्या तूं जाणाय म्हज्या की तूं बळवंत म्हज्या की तूं जाणार म्हज्या की पदवेदार म्हज्या की व्हड तूं म्हज्या की काकूळदार तूं सर जाणार तूं सगतेवन सगळ्यान तूं आसाय तुजी महिमा इतली तितली न्ही तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण पळया जेजूक पयलो स्थान तो दिता ताच्या जिवितां
तेदळ म्हणसर तो आपणाक पयलो स्थान दितालो जेजूक उपरांतलो स्थान आनी तेदळ उपरांत तो जेजूक पयलो स्थान दिता आनी तो आपणाचो उपरांतलो स्थान घेता आनी म्हणटा वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हण सरय म्हज्या शेळयांक सरय म्हज्या शेळयांक वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी ह्या संदर्भार पळया जेजू फुडें उलोवन म्हणटा ह्या मनशा पोतान कश्ट सोसूंक आसात दगदणी भोगूंक आसा आनी एक दीस मरोंक आसा पुनर्जीव जावंक आसा हें सगळें घडोवंक आसा म्हणटाना तुजें तें घडना जावं सोम्या तुका तें येना जावं तुका कश्ट येनो जो तुका मरण येनो जो तुका आकांत येनो जो आमी संतुश्ट आसा जाय आनी तो जेजू कितें म्हणटा म्हजे सरशिलो पयस सरसयताना जे कितें मनीस चिंता तूं चिंताय देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय देवाची खुशी तूं नेणाय सर पयस सर सयताना बळ्या एक पटी जेजून म्हणलें तुका उगडापे गेलें पवित्र आत्म्यान आतां म्हणटा म्हजे सरशिलो पयस सर सयताना म्हळ्यार दूख कश्ट आपणावंक तो तयार नातुल्लो पेद्रू कित्याक तो आपणाचो स्वार्थ पळयतालो देखून रुपांतर जाताना जेजू पेद्रूक आनी सुवांक आपोवन गेल्लो थंयसर ताबर पर्वतार रुपांतर जाताना आनी तो वैभव पळोवन पेद्रून म्हणलें सोम्या आमी हांगाच रावचें बरें आमी 3 तंबू मारया एक मैज्याक एलियाक आनी एक आमकां तुजें सांगाता आमी हांगाच रावता कित्याक सकयल वेचें मास्ती धरची कश्ट काडचें वावण काडचें कोणाकोणाचें आयकोवचें कित्याक आमी हांगाच रावया म्हळ्यार ती दादूस काय पेद्रू आशयतालो आनी जेजून म्हणलें पेद्रू तूं तरणाटो आसतना तुका जाय थंय वेतालो तूं तरणाटो आसतना पूण तूं म्हातारो जाताना तूं तरणाटो आसतना तुज्या पेंटातून तूं बांदतालोय आनी तुका जाय थंय वेतालोय म्हातारो जाताना तुज्या पेंटा दुसरे बांदतले आनी तुका नाका थंय व्हरतले म्हणजे खंयच्या तराचें मोर्न पेद्रू मरतलो म्हणून जेजू हांगासर सांगता पेद्रू खंयचें मोर्न मेलो पेद्रू मेलो जेजू बरीस कुर्साचें आमारान पेद्रू की कुर्सार किळायलो 3 किळ्यार ताका येवंक कळयलो जेजू बरीस पूण तो म्हणालो हांव जेजू बरी मरोवंक जेजू इतलो पवित्र हांव न्ही जेजू इतलो बागेवंत हांव न्ही हांव एक पातकी मनीस देखून म्हाका उलटा करून पुरी जाय म्हजे पांय वयर करी जाय मांडो सकयल करून पुरी जाय कित्याक जेजू समासम हांव न्ही म्हणटा तो मरणाच्या वेळारी तो कालतेपण दाखोवंक जेजूक पयलो स्थान दिता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पेद्रून सू करूं ना म्हणना सू केल्या पेद्रून जेजूक नेगार केल्लें घडीत आमी जाणाव जेजूक त्या दिसा पास्कांच्या जेवणा दिसा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती कैद करतना पेद्रोन तलवार काडली माल्क म्हणल्या त्या शिपायाचो कान कापलो आनी तो झुजोंक फुडें सरलो पूण जेजून म्हळें पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल तलवारीन झुजतलो तलवारीन मरतलो हांव आयलां ह्या संवसारा पासून न्ही म्हजे संवसाराचें राज्य न्ही म्हजें राज्य सर्गीचें संवसाराचें म्हजें राज्य जाल्लें जाल्यार हांव शिपायाच्या हातान पडोन अशें म्हजे सीस म्हजे वाट लावता झुजतें आसलें म्हजें राज्य संवसाराचें देखून तुजी तलवार पोत्यान घाल आनी जेजू कैद केलो जेजूक हात पांय बांदले व्हरून गेले पेद्रू भियेलो पेद्रू पळोवन धांवलो आनी ताका थंयसर जेजूक ताणें 3 पटी नेगार केलो हांव ताका वळखच ना देवळाचेर सोपूत घाल सांगता हांव त्या मनशा वळखच ना कित्याक जेजून म्हणलें पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय म्हणटाय न्ही म्हज्या पासून तूं जीव दिवंक तूं तयार आसाय न्ही ताणें म्हणलें हांव तुजे पासून जीव दिवंक समेत तयार आसा सोम्या म्हणलें ताणें पूण हांव जेजू म्हणटा तूं म्हजे पासून जीव दिवंक तयार आसाय न्ही पूण हांव उडास दवरूं आयच्या फांत्यार कोंब्यान 7 घालच्या आदीं 3 पटी तूं म्हाका नेगार तोलोय 3 पटी आनी 3 पटी ताणें नेगार केलें एक पटी ताणें नेगार केलें दुसरे पटी ताचेर सुपूत घाल नेगार केलें तिसरे पटी देवळाचेर सुपूत घाल ताणें नेगार केलें आनी तो व्हडलो कोंब्यान 7 गेलो आनी ताच्या पातकाचो उडास ताका आयलो सकळा मुखार तो दिंबये पडलो सोम्या मुखार दिंबये पडलो आनी म्हणलो सोम्या म्हजी काकुळट कर हांव हे पातकी बक्षी हांव भियेलो सिपायांच्या मारा भियेलो तुजें तें मस्ताक पळोवन तुजें तें कांट्याचें मुकुट पळोवन हांव भियेलो म्हाका बक्षी आनी तुमी ताका बक्षिलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो पेद्रूचेर देवलो पेद्रू पयलो पेद्रू जावंक ना तो बळवंत जालो तो शक्तिवंत जालो तो धैर्याधीक जालो तो पेद्रू सर शिकोवंक ना पूण जायती जाणवाय ताका आसली
जेजूचो जायतो लागशिल्ल्यान अनुभव ताका आशिल्लो तोच अनुभव ताणें परगट केलो. देवाळांत उबो रावन सिनोगोगांत उबो रावन तो परगट केलो आनी अन्य मनशाक ताणें परगट केलो. आनी हर एक मनीस त्या अनुभवाचें उतर आयकल्ले जिणी परिवर्तन करताले तांच्या माय भाशेन तांकां समजशें ते आयकताले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तसलो एक बोपूर भाशेचो प्रसंगदार जावन आशिल्लो पेद्रू. कित्याक तो चड बरोवंक नेना चड ताका तो शिकपी न्ही तो अशिकपी मनीस पूण ताका अनुभव आशिल्लो ताच्या उतरांनी तो सांगतना जायतो लोक चित दिवन आयकतालो आनी उत्तम प्रसंगदार पेद्रू जावन आशिल्लो. म्हणजे म्हाका अशें भाव भयणीनो आज ह्या पेद्रूचें फेस्त आचरण करता आसतना पेद्रू आज ताका कुर्सार मारलें घडीत आमी आचरण करतना संवसाराक तो अंतरलो जावं पुरो पूण पवित्र सभेंत तो जल्मलो सिरगेच्या राजाक तो जल्मलो आनी ताच्या रक्ता वरवीं पवित्र सभा आज व्हड जायत रुखा बरी वाडोवन फुल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तशेंच पावलो जावन आशिल्लो जेजूक ताणें खुद्द पळोवंक ना. ताणें ताच्या खुद्द दोळ्यांनी जेजूक पळयल्लो अवकाश ताका ना. वा जेजू थंय उलयल्लो जेजू सांगता जेवल्लो जेजू सांगता केल्लें जेजू सांगता रावल्लो जेजू सांगता न्हिदुल्लो जेजू सांगता आसुल्लो रडुल्लो अनुभव ताका ना. जेजूक लागशिल्ल्यान तो वळखून नेना. पूण जेजू मरण जिवन जाल्या उपरांत क्रिस्ताच्या पाटलावदाऱ्यांक तो दगडयतालो, क्रिस्ताक तो खेणटालो, क्रिस्ताक तो कांटाळटालो आनी क्रिस्ताच्या वाटेक अडकळ फातर तो जावन आशिल्लो, एक कांटो जावन आशिल्लो. क्रिस्तांव लोक ह्या पावलोचें नांव काडटना भियेतालीं. इवन पेद्रू आपोस्तल उरिल्ले धर्मदूत आपोस्तल ह्या पेद्रू ह्या सावलाच्या नांवाक भियेताले. तो कठोर काळजाचो मनीस, दारूण मनीस, हट्टी मनीस, कपटी मनीस तो आनी द्वेशाचो मनीस तो. ताचें ती मतांधपण आशिल्लें. जुदेव धर्म श्रेश्ठ धर्म, ह्या धर्मा भायर दुसरो धर्म ना आनी म्हणून ताका आशिल्लें क्रिस्ताक तो कांटाळटलो. अशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत तो आसतना ह्या सावलाक पळोवन सीस भियेताले, ताचें नांव काडटना भियेताले. अशें आसतना दमास्क शहराक क्रिस्तांवां दोग तो गोड्यार वेता आसतना दमास्काच्या वाटेर जिवंत जेजूचें दर्शन ताका जाता. थंयसर दर्शन जाता आनी त्या दर्शनांत जिवंत जेजूक तो पळयता आनी सगळो तो बदलता. ताची रागाची, गर्वाची, हट्टी, दारूणपणाची, कपटपणाची सगळीं खवळां निकळून पडटात. तो सगळो कुरडो जाता आनी नव्यान दिश्ट ताका फोव जाता. सताची दिश्ट, मोगाची दिश्ट, सेवेची दिश्ट, भोगसणाची दिश्ट, सोम्याच्या त्या जळत्या मोगाची दिश्ट ताचेर ती किर्लता आनी तो परत नवो मनीस जाता. पोरणे सैंब ताजे सगळे तुटोन वता, पोरणे सैंब सगळे मोडून वता, पोरणे सैंब सगळे नापेस जाता आनी ताचें तें एक नवें सैंब, एक नवो आत्मो आनी नवें साव ताचें तें किर्लता आनी तो सावल आशिल्लो पावलू जावन बदलता. आनी तो आतां म्हणटा, पयलें म्हणटालो हांव जल्मतां जाल्यार हांव जियेतां जाल्यार हांव मरतां जाल्यार जुदेव धर्मा खातीर म्हणटालो तो. हांव मरतां जाल्यार हांव जियेतां जाल्यार जुदेवा खातीर आनी कोणीय जुदेवा विरोध आड येता तांकां हांव कातर नजिवेश मारतलो म्हणटलो सावल. आतां म्हणटा हांव जियेतां जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरतां जाल्यार सोम्या खातीर. जर तर हांव सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी म्हणटा तो. निर्भागी कित्याक सोम्यान म्हजें तें महात कार्यां केल्यांत. जे कितें हांवें आज सोम्याच्या पाटलावदारांक हजारांनी मारल्यान जाल्यार 10,000 लाखांनी हांव परत पाटी हाडटलो. 10 वांट्यांनी हांव पाटी परत सोम्याच्या मेळी काडटलो म्हणटा तो. सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी तो म्हणटा. देखून तो ताच्या मोठ्या जिवितांत 5 मिसांव पयणां करता तो. 5 मिसांव पयणां करता. जायतीं पत्रां बरयता फिलिप्पीकारांक, कोलोसेकारांक, गालातेकारांक, रोमाकारांक, कोरिंथकारांक, तिमोथीक, तिताक असलीं पत्रां तो बरयता आनी लोकांची मनां परिवर्तन करता. तो म्हणटा हांव फकत जुदेवांक मात्र न्ही, जुदेवां भायर वेतलो, जेंतिलांक हांव देवाचें उतर परगट करतलो. फकत देव जुदेवांक मात्र न्ही, हर एका मनशाक, हर एका जाती खातीरच्यांक हो देव आसा म्हणटा तो आनी सगळ्यांक तो परगट करता. तो कोरिंथाक वेता, तो कोलोसेक वेता, तो फिलिपीक वेता आनी तो थंयसर गालाताक वेता
तो रोमाक वेता रोमाक वेची वरती आशा ताका आसली कित्याक रोमांत हांवें मरसय म्हजें रगत रोमाच्या त्या धरणींत हांवें घालिसय आनी आख्ख्या संवसाराक हो धर्म परगट करी जाय म्हणली वरती आशा ताका आसता तो ताच्या जिवा खातीर वावरना देखून तो म्हणटा निमाणें म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजी झूज हांव झुजलां जय तसो मुकुट म्हाका तयार आसा कित्याक तो जाणा आसलो रोमाच्या त्या बंधनीत आसतना म्हजें सीस कापतले म्हजे कुडींत हांव न्हू म्हजें माथें मेकळें जातलें आनी म्हजें रगत वळटलें म्हाका कंत ना कित्याक हांव म्हजी धांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां जय तसो मुकुट म्हाका तयार आसा म्हाका पश्चात्ताप भोगला कित्याक क्रिस्तांवांक स्तेफानाक जावं पुरो आनी जायते क्रिस्तांवांक जिवेशे मारलेले जायते पश्चात्तापाची हांवें पश्चात्ताप पावलो हांव 100 वांट्यांनी हांवें जायते जाणांक क्रिस्ताच्या मेळी काडल्यात क्रिस्ता खातीर हांव जियेतां क्रिस्ता खातीर हांव मरतां देखून म्हाका कांयच भिरांत ना जय तसो मुकुट सोम्या संगी घेवंक हांव तयार आसा म्हणटा तो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पावलो बरें जाण आसलो आपली उणेपण अस्कत काय देखून तो म्हणटालो एक दूख म्हाका तवळ तवळ तोपून आसा ती दूख खंयची क्रिस्तांवांक जिवेशी मारलेली स्तेफानाक जिवेशी मारलेली क्रिस्ताक अखमान केल्ली ती दूख तवळ तवळ म्हाका तोपून आसा पूण ती दूख आसतना सोमी म्हजे संगत आसा म्हूण म्हाका भोगता कित्याक म्हजे अस्कत कायंत सोमींत म्हजें बोळ म्हणटा तो म्हजे अस्कत कायंत सोमींत म्हजें बोळ आनी तें बोळ आसता पर्यंत द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ आनी ती सकत आसता पर्यंत हांव भियोवसना म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या पावलोचें मरणाचो दीस आमी आचरण करतना पावलो आज पवित्र सभेन जल्मल्लो आज पवित्र सभेन मात्र न्ही सर्गीच्या राजांत जल्म घेतिल्लो दीस आमी आचरण करतना ही संभ्रमाची परब आमी आचरण करतना ह्या दोगूय महासंतांची देख आमी घेवया भवर्त खातीर पेद्रू भवर्त खातीर पावलो सगळे समर्पितात आनी आज तसलो भवार्थ आमचो सांगूं जाय पावलो तो प्रसंगांत उत्तीम प्रसंगदार न्ही पावलो बरो येणार भोव अपुर्बाचे लिखणे मुखांतर धम्याची उतर प्रगट करतालो हेणें पावलो बरो येतालो आनी पेद्रू प्रसंग दितालो उलोवण्यांत निपूण पेद्रू बरोवण्यांत निपूण पावलो दोगूय संगात मेळटात पवित्र सभा अख्ख्या संवसारा विस्तार येतात जिचो मोग लोकांक दितात तसो मोग आमी हेरांक वांटूंक पेद्रू पावलोची मसत मागया तसो पेद्रू आनी पावलो आमकां सोम्यालाची कृपा बेसांवां मागून दिवन दीत म्हूण मागया आमेन आमी उबी रावया त्रिएक देवा ते आसलो आमचो भावा तूं सारया सगळीं संगता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्तात तिकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभोवलो हांव गाबोरयेतां जल्मलो 5 वर्गांत कसो असले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो तागणे घेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय हांची मेल्ल्यान ती मिरसी बिगडयतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तां स्वेकतात पदकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन मुगळ भाव भयणीनो एक घडी बरो दोळे धांपया आमच्या घर संघातीर विशेष करून आमी मागया मुगळ बापा गुप्ती आमच्या मनांत सुसारलेली मागणी तुका आमी भेटोवन दिता पेद्रू आनी पावलोच्या ह्या परबेच्या समयार पेद्रू आनी पावलो ती तुका तुज्या पुता थंय आसलेलो तुजे थंय आसलेलो तसो भावार्थ विस्वास आमचे थंय सदांच अदीक मापां रुता जावंक आनी ह्या भावार्था खातीर आमचें जिवीत समर्पीत करूंक आमकां कृपा सगत बळ दी म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन येसुम्या तुका दीव कितें हांव जावं काणीक म्हजी आतां बोटां जोरून तुका हाडून येता ओंडो ताका सोरो देनी तुज्या मोगाची मुझे हें जीवन केलां तें पावन पवित्र अमर उतरां तुज्या म्हाका सांबेटोन दिता स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आवाज जाता
म्हज्या भावपिंडींनो म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदार देवापाक मानतात असलें जावं मागाती. तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्की पयस जावा सुरस्फोर म्हणून देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका बेटोवंक आडल्यान त्या दाना बराबर भगवंत धर्मदूता पेद्रू आनी पावलोची कतकतीत विनवणी तुजे मुखार पावूं. तेजे वरवीं खरे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटांनी बेटवणी करूंक तुका मानतात असलें जावंक आमकां फोव कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या महादंडुतांक वंदेता आमी. पेद्रून बाबा तूं सारलो सगळ्या वती पावलून त्या सभावार्ताची आमकां दिली समजोणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विश्वासी डांतली घडलली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली. पावलून तुजो ताळो सर्वांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या बरी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकवटायली. शेकी त्या सभावार्तान रक्तान साक्षी दिली ताणी आनी विश्वासी साकरांचे इनाम जोडले दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोषान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुता भक्ता सांगाती तुज्या महिमेचे कीर्तन निरंतर एकच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमतना सगळी आमची मागणी आमचे गरजो आमच्या हात्रेक ह्या पवित्र घडये संदर्भात जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. बापा करूस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेज मनशां पासत ते वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने येतलो
बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविता सोंड आनी सोडूंदेची कालसू तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इस्तगतींत अंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बगेवन जुजे बगेवन धर्मदुता बगेवन पेद्रू आनी पावलू बगेवन जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे सडवंदराची अजनमतीन दवरनो पेद्रू आनी पावलो बरी आमचोय भावार्थ रुता सांगूक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन सुमयेन शिकलेल्या मागणे संगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रासम कायू तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसम गांधी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक्षिता तशें आमची पदकां आमगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिरशेणींतले आमकां निवार देव करुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजे तूं क्रिस्त चेणे बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं माय मग सुगुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागोद कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागोद कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळे आमी दिंबी घाली हांगा पळया इजमन आसा जिवंत देवाची शेळी अमस्मेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली पेद्रूक आनी पावलूक प्रत्येक मिसां म्हाका पयलेली सोम्याचो देवाचो मोग अख्ख्या संवसारा परगट करूंक बोडवंत हातेरां केल्ली आनी आमी तसलो सुमोग आमी परगट करूंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे बेदरेवचे बाग म्हाका भोवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडलगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ वो तुजेचे मास आनी रगत उंडे आनी वैरा रुपार सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया जेजू तुये काळजा तुये पिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये लागिये तू तू जाऊन साय गोळी शेळयांक मोगान पोसो
पाचवो सरळ दिवा आत्मी भुक्ता भोसो सर्गिकाना दैवी देण्या करसोम्या जीवन पावन सर्गिकाना दैवी देण्या करसोम्या जीवन पावन प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या भौमोगाळ बापा, तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानात आम्ही वांटो घेतला आणि ताची कूड आणि रगत आम्ही सेवल्या. या संस्काराचे गठ्यान आणि भगवान पेद्रू आणि पाऊलूचे विनवणेन सदां तुझ्या पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आणि तुवें विसलेल्या गवळ्या काल तुका विश्वासी रावूंक आमी आतां भास दिता. ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पात्रोर सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोर सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोर सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भावा बहिणीनो, सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. भगवं जुत्ता देव सरकारा सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देव आणि सांत भक्त प्रत्येक सनमोरी आमचे सर्गींची माई आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आम्ही सांगता मागया. सुमिया जेजू ख्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्यास व्हड पाव. तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका आनी धर्मदूत देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तक दिसो आमी उडास करता. भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर वगळाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बावर्त उदेशीन तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्यासो करो मोग वाडय. आतां आमी भगवंत जुता देवाच्या विनवणेंत तुज्या मारिफाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी जे थंय दवरता. तुका सा महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणी. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या भगवंत जुता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजेली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान व्हरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्तागेचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्या सो तूं किरीत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुणशताक पत्तीने नायला. एगडी बोरदोळे तापून आमच्या घर संगातीर मागया. जे कोणा मागतन बसला तांचो उडास कडून तांचे पासून मागया. परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी पासून आमच्या भुरग्यां बळा पासून कुटुंबादारा पासून आमी मागया. पिडेस्त पासून मागया. विविध पिडेनी कश्ट दिल्या भावा भयणी पासून कॅन्सराची पिडा, काळजाची पिडा, किडनीची पिडा, गर्भकोशाची युटरसाची पिडा आणि विविध नमुनेची दुखी, गांठीन दुखी, पेंगटान दूख, तकलेन दूख, पोटान दूख, अर्द्यान दूख, आर्थरायटीस, स्पॉन्डिलायटीस, डिस्क प्रॉब्लेम असलेल्या सर्व भाव भयणी खातीर मागया. कठीण डायबेटीक आसा, BP आसा, तशेंच कोलेस्ट्रॉल आसा आनी हे नॉर्मल जावच्या पासून आमी मागया. आमी मागया मोतीचे पिडेन कश्ट दिल्या हाय टेन्शन, डिप्रेशन आनी विविध मानसीक वत्तड आसात त्या पासून कश्ट दिल्या भावा भयणी पासून मागया. आर्थीक अडचणीत पळोवंक जाल्ल्या पासून
जाग्याच्या समस्यांत वळख जाल्ल्या पासून घराचें एक देणे आशे जाल्ल्या पासून सैरीक नातेल्या भाव बिनी पासून भुरग्याचे देणे आशे जाल्या काजरी जोड्या पासून आमी मागया बरें कामाचें देणे आशे दिल्या बरें विजाचें देणे आशे दिल्या भाव बिनी पासून मागया जिविताचो फुडार नंदन जावंक आशे दिल्या भाव बिनी पासून मागया कुटुंबांत शांती समाधान रुता जावंक अशें दिल्या पासून मागया भुरग्यांनी मनसुखीची वाट चलच्या पासून मागया वडिलांक गौरव भाव मान दिवचे पासून आमी मागया भुरग्यांनी शेगुणांनी वाडोवन फुलचे पासून मागया युवजनाचो फुडार नंदन जायसो मागया विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या पासून आमी मागया म्हज्या मतीर काळोख हाडना म्हजो पवार्थ दंडनो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपस्तले पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाची गुंडा येता तूं गोलो मारता आशा संडलेल्या बरोस सुदूचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोटसण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळमाई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हड आपातीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमया जेजूचे महिमे वतो नांव तुज्या मजतीन अदीक परगटलेलें जावं आमेन मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवना पासो देवा लागीं आतां आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू करी आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेच्या सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेरा नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा तुज्या मर्यादेल्या दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थना सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकली आमच्या भावा भयणीची सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयकमचे प्रार्थना सर्गींच्या बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयत ती सर्व ते समाजारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना मोगाळ बापा गांवांत तशें पर गांवां फोव ते काम नासतना कस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट करी तांकां बरें काम फोव करना तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता प्रार्थना दयाळ बापा फोव ती जिणी संगाती मेळनासतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जिवचे देणे फोव कर म्हूण आमी मागता प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर्व काजरी जोड्यांची बेरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हूण आमी मागता प्रार्थना कोरोना पिडेवरी कश्ट जाल्यार संवसाराची आमच्या देशाची राज्याची काकुळट कर आम्हा हर एकल्याक ह्या पिडेत सुटका सोडवण लाभय म्हूण आमी मागता प्रार्थना बरी हे पिडेस्तचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळतीचे माये नमार आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी लो मारता आमी परदेशेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिके येते तुजे काकुळ दिवळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदीं पळ जेजूक आमकां दाखय ये देयळी ए मोगडे दिलो पियांकार मुरये पिडेस्त आमच्या भाव पिणी बसवत त्रिंदादीची मजत मागून त्रिंदादीक नमान करून सांगाता मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुडवून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कस्तोंच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जिवा बरीत कर अशें पदकांनी तळ जावन पिडे शिडंतले गुण जावन वेगेस्तांनी भलायकी जुडोवन फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया बोदयाळ सोम्या बवर्तनच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेरनातली दयाळाय मी मागता पिडे शिडेन कश्टों ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुणी मनाबैत पयस करून एकामेका काळजांतान भोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी
तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगात राव तांची आतली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे असो. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळ असो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागोवंक दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. आमेन. देवाचो एकलोच पू जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संवसारापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखवण करूं आनी देवा पवित्र आत्म्याचे दुश्टाचे सांवूस वळान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमून उडोवंक आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजोडीत करूंक आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया सरपोड वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा जेजू क्रिस्ता तुका समाराधन तुका जावं स्तुती तुका जावं वंदन. हालेलुया 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 हरा 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 हालेलुया शदा कबला बला बला छंद कबला अंदलया ला ला हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या दुबाऱ्या आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा. देव तो अब्राम असो देव तो इसाक असो देव तो जाकोब असो देव तो मोइजेसो देव तो प्रवादेसो देव तो पेद्रुसो देव तो पाऊलुसो देव सुमेस्ता मा सुमेस्तासो देव तो वर्तो देव बळवंत देव तो सत्यवंत देव तो पेद्रुक भगवंत केल्लो पाऊलक भगवंत केल्लो आनी वर्तो देव आमा सुमेस्ता भगवंत करूंक आशेता तो. ह्या सोमयाक आराधन करूया ताची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जाव आराधन, तुका जाव स्तुती. जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका वंदन, स्तुती तुझी, महिमा तुझी गायता सोम्या रातानी दिस गाजयता तुका जीवास्तापर्यंत तुझी स्तुती गायता आमी वाकणता आमी तुझे ते नाव. जेजू ते नाव, जेजू ते नाव. Ergan tuka sumiye Jesu, oglap tuka sumiye Jesu, aradan tuka sumiye Jesu. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. मगर भावना बहिणीनो कीर्तन 145 म्हणटा, म्हज्या देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकणटा, तुझ्या नावाची स्तुती करता सदांकाळ आनी ससनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुझे नाव हांव वाकणटा सदांकाळ आनी ससनाच्या ससनाक. कित्याक सर्वेस परवरतो स्तुती ताका फावो, ताची वडवीक आटापूंक नजो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 ಈಗ ಮುಜ ಮಗಚ್ಚ ಭಾವನ ಬೈನಿನೋ ಈ ಗೀತ ಮಿಗವ್ಯ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ಜಯ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ
ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುಮಾರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಜಯ ಹರ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हालेलुया हालेलुया हर बात जेसो होगला जेसो खुशी जेसो आराधन जेसो सगळे कळ सामोन दिता तू शांती दितो लो देव तू कृपा दितो लो देव तू बेसाव दितो लो देव आशीर्वाद दितो लो देव या नावाची स्तुती करता या नावाची स्तुती करता तू वत्तो देव हालेलुया 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 कबूलदार देव हालेलुया 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 हर गान जेसो होगला के द्वारा दान जेसो हालेलुया 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 हर गान जेसो गुलाम जेसो स्तुति जेसो हालेलुया हालेलुया हर गान तुका सुमिये जेसो गुलाम तुका सुमिये जेसो स्तुति तुका सुमिये जेसो आराधन तुका सुमिये जेसो हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो इकडी पर सुमिया पळे आमचो सुमिया आमच्या मध्ये आसा या उंड्या रूपात गरज आमच्या मध्ये आसा सोडवून दितलो सुडका दितलो बक्षणे दितलो काकूळ दाखयतलो वर्तो देव आमच्या मध्ये आसा हे सुमिये सरशिवे आमी पेद्रू सुमिया लागी आयलो 3 पटी सुमिया नेगार करून पातक आदार सुमिया लागी आयलो आनी पातक वळखून ताणें बक्षणे मागले सुमियान ताका बक्षिलो दाविदान खुनीचे आनी बलात्काराचे प्रद्वारपणाचे पथक केल्लें देवा लागीं फाटीं आयलो माथ्यार गोबर घालो कोणी वस्तू न्हेसून पथकाचे प्रादीत करून बक्षणे मागी लागलो आनी सुमियान ताका बक्षिलो पावलोन सावलान सुमियाच्या विरोध वचून सुमियाच्या पाटल्या देवरांक जिवेशी मार रक्तान तांचे तलवार भिजोवन जिवेशी मारलेले आनी खंडीत खुनेचे पथक ताचे तें आसलें पूण जाल्यार ही सुमिया सरशीन तो फाटीं आयलो पथकाचे बक्षणे मागले सगळी पथकाची कवळां निकळून पडली आनी तो परिवर्तन जालो साऊल आसलो पाऊल जालो भाग्यवंत जालो जंय तसो मुकुट ताका फावो जाला बक्षणे मागलेल्यांक हें सर्व साध्य देवाची कृपा वाळून येता म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो देखून कीर्तन 50 म्हणटा कीर्तन 57 म्हणटा म्हजी काकूळट कर देवा म्हजी काकूळट कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्नां सोंपसर तुज्या पाकट्याची सवळ्यांत हांव वासरूंक येता काकूळट म्हजी कर देवा काकूळट म्हजी कर कित्याक हांव तुज्या पांया तळा सरपडटा शरणा येता तुका मान पकयता गलतो जाता पळय म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो देखून आमच्या पथकाची दुखदर्या वेळ भरती जालो पथकी जिविता फाट करूंक नवें जिवीत जियोंक वेळ तो भरती जालो सुमेलाचे बक्षणे मागया जेजू आमकां दिता उलो बदल बदल मनशा बदल दमस्काच्या वाटेर साऊलचो वेळ भरती जाल्लो साऊलाचो वेळ भरती जाल्लो आनी खंडीत ताणें परिवर्तन केलें जिवीत परिवर्तन जालो पातक रडलो पातकाचे बक्षणे मागले हर एका वेळ आसा सीमाभरच्या वरच्या घरा ती परत वादरी पातकी स्त्री आयली तीच वेळ
बत्तीसलो देखून बदल बदल मनशा तुझे जिवीत बदल गीत आमी गावया. वेळ परती जालो जेजू दिता उलो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो दैविता सोताळो सर्गी सोमाळो सर्गी सोमाळो बदल 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 मनशा जिणी तुझी बदल 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 जिणी तुझी बदल जीने तुझी बदल 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 जिणी तुझी बदल जीने तुझी बदल. उक्तें कर भावा बहिणी तुझे काळीज उक्तें कर तुझ्या पातका सोगळास खरे पातकाची दूख तर सोमया सरशी तुझे जीवित सारखे कर पत्कांक पाठ कर भक्तीन दर जेजूची वाट उक्ते कर तू काळीस तुझे सारखे कर तू जीवित तुझे उक्ते कर तू काळीस तुझे सारखे कर तू जीवित तुझे पक्काक करून वेगीस तू पा पक्काक करून वेगीस तू पा भक्तीन तुझ जेजूची वाट भक्तीन तुझ जेजूची वाट वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो दैविकता सोताळो सर्गी सो उमाळो सर्गी सोबुमा बदल 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 मनशा बदल 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 चिनी चिनी तुझी बदल जीने पेद्रो बरी पावलो बरी तो बदल 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 जीने तुझी बदल 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 बाबा बदल बहिणी जिविनी तुझ्या बादा सोम्या सरशी पाटये संसारा पटल्या जाऊन दिल्या बाबा बहिणी सोम्या सरशी पाटये या जीवित बदला जीवित जोडा समाधान जोडा संतोष जोडा जैत जोडा भलायकी जोडा आशीर्वाद जोडा बदल 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 जीने तुझी बदल काकूळ रामची तुझ्या भुरग्यांची जिणी बदलू पातक वळको बोगसाणे मागो कुरपा लाभ सुडका लाभ जेजू सोम्या काकुळदार सोमिया काकुळदाक बोक्सणेदी पातका
bogus kakut moji कर देवा सुटका लाभ सुडवोण लाभ हालेलुया आमेन हालेलुया 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 मगर बाबरी नो इकडे बुरसुमिया पळे आम्ही देवा आता आम्ही तुका समर्पण दिता कीर्तन 61 साम 61 म्हणटा देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विनवणेक कान दी पृथ्वीच्या शिमेत हांव तुका उलो मारता पृथ्वीच्या ह्या कोणांत हांव तुका उलो मारता म्हजें काळीज विरोवन गेलां देवा म्हज्यान वोवंक जायना ते उंच कडपाशी म्हाका वर तूं म्हजो आसरो म्हज्या दुस्माना विरोध म्हजो गट बुरूस तूं तुझ्या तंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी तुज्या पकट्याचे सवळेंत म्हाका आसरो दी देवा कित्याक तुवें म्हजो आंगवण्यो स्विकार केल्याय तुज्या नांवाक भियेतल्यांचे दायज म्हाका दिलाय हांव तुका समर्पण दिता हे वखदा म्हाका तूं स्विकार कर जेजू सोम्या तुमचो म्हाका बरवसो तुमचो म्हाका बोळ खंय दुखींत तुजो उडास काडटा तूं म्हाका समाधान दिताय बेसादाच्या तळ्या लागीं त्या कुडल्याच्या आतांच्या मनशाचे कश्ट पळोवन ताका तुवें सुटका दिली तेच मापान तुवें म्हाका सुटका दिताय भवानो भयणीनो ह्या सोम्याचेर विस्वास दवरा पेद्रून ह्या सोम्याचेर विस्वास दवरलो पावलून ह्या सोम्याचेर विस्वास दवरलो आमी विस्वास दवरया सुटका सोडया समाधान सोडया संतोष सोडया सोम्याक असाध्य म्हणल्यार केन्चें ना सोम्या सर्वसंगती साध्य ताचेर फाटी येतल्यांक सर्वसंगती साध्य म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भक्तीन दोळे धांपया हें गीत गायतना तुमी तुमकांच ह्या सोम्याक समर्पण दिया ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯದಾತ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀನೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ
ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ವಾಂತನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ವಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ कुर्बानी हालेलुया 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 सगळ्या तो बऱ्या सुम्या सवलो मर्या सुम्या विश्वास दवरतले सुम्या ते बाबार्थ दवरलो मारतली वाचाव जातात सुम्या जेजू आम्ही तुका आराधन करताव हालेलुया 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 मगळा सुम्या हे सगळ्या भक्तीची दाळ दिसत कर तुझी गुणकरची देवी सगळं त्यांच्या शिराशिरेन वळे तुझे पवित्र क्षण तुनी दळ कर तुझ्या नावांत का बरी कर सुम्या तुझ्या नावांत का गुण कर तुझ्या नावांत का पोट तुझ्या नावांत का आशीर्वादी तुझ्या नावांत का बेसावानी बा तुझ्या नावा सुडकादी तुझ्या नावान सडवान लाबाई तुझ्या नावान देवसार माट मंत्र पैसरे शिकर तुझ्या नावान बरी बोलाई किला बशिकर संतोष समाधानाला बशिकर आपण जेजू आपण गुण कर टच 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 देम हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. आपण जेजू आपण गुण कर जेजू समेस पिडेस्ता विश्वास दवर तुझे लागी आयल्या सर्वांग आपण गुण कर जेजू जीवित लाभो बेसादा तळ्या लागी आकुळलेल्या मनशा गुण केल्या जेजू आमकांय आपण गुण कर जेजू सुडकाला बय सोडवून दी समाधान लाभो जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका Hallelujah, hallelujah, Ergan tuka sumia Jesu, oglap tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu. Ogal babani no पवित्रात्म्याची मदत मागया. आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवरया. पवित्रात्मा पेंतेकोस्ता दिसा अपोस्तलांचे मरियेचे देवान आयलोलो. आमच्या देवान येवन दी आमकां अभिषेक करून दी म्हण मागया. हे पवित्रात्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर पवित्रात्म्या. सर्गीन तावन देवान ये पवित्रात्म्या. सर्गीन तावन देवान ये. आमकां पवित्र कर. संवसारी पैणांत आम समया संगी सारक्या वाटेन चलोवंक आमकां तूं मार्गदर्शन दिवंक सर्गी बंद राख आमी पवसर सर्गीन तावन देवन दैवीक आमकां मजत दिवंक तूं ये पवित्रात्म्या म्हूण मागया. सर्गीतां देवून ये दैविकात्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवून ये दैविकात्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पळयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं सर. सर्गी बंदराक आमी पावस. संवसारी पळयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल. सर्गी बंदराक आमी पावस. सर्गीतां देवून ये दैविकात्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारांत हे बरला अंधकार पक्का वरवीं कुर्डी जाल्यार आमची मौत. काळजा मना जाल्यार अंधारून माया मोगान आमकां जिवंक शिकय पवित्रात्म्या. मोवाळ्यान आमकां बर दयाळ आमकां कर. जिणी शांती समाधानाची कर पवित्रात्म्या. संवसारांत ह्या बरला अंधकार पातकां वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मौत. काळजां मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिक. मोवाळायेन आमकां बर दयाळ आमकां कर. जिणी शांती समाधानेन भर. सर्गीतां देवून ये दैविकात्म्या
पुवीत कर सगीतां देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पुवीत कर आमकां पुवीत कर हालेलुया 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 अर्घान जेजू गुलाब जेजू जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या प्रत्येक दिसा पवित्र आत्म्या तुवें संचर पाटिलोय तोच पवित्र आत्मा आमकां पाटय आमकां शक्तिवंत कर बलिश्ट कर जे पवित्र आत्म्याच्या तेणे नेमका बर जे फळां नेमका नेटय आमी तुज्या खातीर सांबावला बरी पेद्र बरी वावरूंक शिवंक भवत प्रसार करूंक तुजी कृपा सगत भव कर भवतान घट साव भवतान बळवून साव तू समजी सकत म्हणून प्रकट करू सकत करू पाला मी पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अर्घान तुका सोमिया जेजू उगळप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 सोमिया सो अनुभव जालो तर ताळये पेटून सोमियाक आमी दिन वाचूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोमिया सो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येता व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदारी सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावन पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हरसिदा तुका दोगांच्या स्पिरितां समासामी नावार्ता आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सुडवणीचो बळ सदांच आमचे देंबोगी सारको ह्या कुडेच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत सांपेद्रो बरें सांबावलो बरें बाबार्थान जिवंक बाबार्थ परगट करूंक आनी बाबार्थ खातीर आमचो जीव अर्पूंक सयत पाटी सरण अशें त्या सक्तेन वाडोवंक आमकां कृपा आनी बळ दी जोची येताय आनी राज वर्सला येताय ससनाच्या ससना आमेन. मग भावना भयणीनो भोव भक्तीपणान मिसाच्या बलिदानांत तशेंच नव्यानाच्या रितींत आनी सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता देव बरें करून म्हणटा भाव मॅक्सीक भाव बँड संगीत दिवन आमकां मागोवंक मोग केल्ल्याक तुका देव बरें करूं वासप आसलेल्या भयण विल्माक सगळ्या मिसाची मांडावळ करून वासप आसलेल्या भाव जयसनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तुमी पळयसे सांजुता मुखार देवाची भरपूर आशिर्वाद वचून घेयचे म्हणल्यार त्या मनोभावान आज हें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतर पळोवंक मोग करता दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगुळ्ळी अविनाश गंगुळ्ळी आनी सुमेश कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार पडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता मंगळ भाव भयणीनो हेच्या दिसा
वगेन पेदूर आनी पावलोच्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां पटयता आनी सदांच तुमी त्या मोगांच वाळोवंक देव तुमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी सगळीं उबी रावन निमाणें गीत गावचें अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गासता ताची कृत्यां मानक ताच्या आमी गावया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया मोगाळ पुता सोवे अवकार आशीर्वाद दिव आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी